먼데다 나가. आज सकाळी सुमार 8 वरांचेर काणकोणच्या गुळ्या ह्या भागात एक भयानकसो ॲक्सिडेंट जालो. कारवारच्यान काणकोण दिशेन येवपी ही गाडी, लक्झरी गाडी, आनी दुसरी म्हणल्यार एक स्कूटर जी हांगचीच फॅमिली, चापोलेची फॅमिली, ती गुळ्यासून आपल्या घरा चापोले वयताले. हार्डली एक 3-4 किलोमिटराचें डिस्टन्स आसा. ही बस अशी सुसाट वेगान येयली आनी आपली सायड सोडून दुसरी सायडीन येवन तांकां घेवन सकयल गेली. हो धक्को इतलो जबरदस्त आशिल्लो की ह्या धक्क्यार तेंची स्कूटर चिरडून तेजी जी बायल आशिल्ली, जी पायक वागोणकर जो आसा तो जखमी जाला आनी तेजी बायल जी आसा प्रियांका वागोणकर ही जाग्यारच सोंपली. त्या उपरांत पायक वागोणकराक काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेले, पूण थंय ताजो जीव गेलो आसा. हो रस्तो खूबच अरूंद आसा. ह्या रस्त्यार गेले 15 ते 20 दिसां पयलीं एक असोच ट्रक पडलेलो आनी 3 वरां ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्ली. संबंदीत खात्यान आतां तरी देख घेवची आनी कांय उपाय योजना अर्जंट बेगीनात बेगीन हांगा करच्यो.